नमस्कार. देव बोडगेश्वराक विनम्र वंदन करता आणि आज खरें मोठ्या प्रमाणात संबंध गोंयच न्हय तर आजूबाजूक सुद्धा देव बोडगेश्वराची जात्रा म्हणून आणि 33वा वर्धापन दीन हाच्या निमित्तान सगळे लोक गोंयचे गोंय भायले आज आपले एकत्रित कुटुंबातले सगळे लोक आज ह्या बोडगेश्वराच्या चरणाकडे येता. भावार्थान आपल्यापासून जी सेवा जाता ती अर्पण करपाचो प्रयत्न प्रत्येक भक्त करता आणि ह्याची आख्यायिकाय तशीच आसा. जें कितें देव बोडगेश्वरा कडेन मागता तें सदांच सफल जाता अशी एक आख्यायिका आसा. आनी त्या खातीरच मोठ्या प्रमाणात लोक हांगा येवन देवदर्शन घेवन वता. सगळ्या लोकांक बोडगेश्वर जात्रेच्यो आनी वर्धापन दिनाच्यो शुभेच्छा दिता आनी देवा कडेन मागता की आमकां अखंड आयुश्य सगळ्या लोकांक अखंड आयुश्य आरोग्य दिवचें, तांकां बरे विचार दिवचे, तांचे कडच्यान बरी कामां करून दिवची आनी बरे दीस समृद्ध गोवा समृद्ध भारत मनोवपा खातीर आमकां आशिर्वाद दिवचो. देव बरें.